नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश प्रभावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. नीट पेपर फुटी आडच्या आंदोलनात फ्री उमर खालिदाचे तक्ते दाखोवपी त्या संस्थेची करची चौकशी भाजप फुडारी सिद्धार्थ कुंकळकराची मागणी. एसटींक राजकीय आरक्षण मेळचे खातीर करतले गोंयभर आंदोलन. 13 ऑगस्टाक पणजेत महाआंदोलन. उटा संघटनेची सरकाराक शिटकावणी. E20 पेट्रोला आड आपाची आक्रमक मोहीम. गाडयांचे लुकसाण जाले जाल्यार दिवची लुकसाण भरपाय आपाची मागणी. मजगती नव्या इंस्टाग्रामाचेर E20 ह्या जनता पार्टीन स्थापन केले आपले फॉर्म. आदले मुखेल नगर नियोजकाच्या क्लीन चिटाक उच्च न्यायालयात आव्हान. राजेश नायक दक्षता खात्याचो संचालक आणि सरकाराक उच्च न्यायालयान केल्या नोटीस जारी. फॉर्म्युला 4 रेसिंगाच्या वीज बिला विशीं आपणे घेवंक ना निर्णय. मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या काय ना काडटा चौकशी. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकराची माहिती. मनोज परवाच्या गटान न्हयकारले आमदार विरेश बोरकाराचे दावे. पक्षाचे कार्यालय केले परतून उक्ते. भितरल्यो फायली वेऱ्यो पिशवेन भरून. आणि आता खबरो विस्तारात. अनुसूचित जमाती खातीर राजकीय आरक्षणाची मागणी बेगोबेग मान्य जावंक ना जाल्यार गोंयभर तीव्र आंदोलन करपाची शिटकावणी उटा संघटनेन दिल्या. 23 वर्सां प्रतीक्षा करूनय आजून न्याय मेळोंक नाशिल्ल्याचो आरोप करीत सरकारान ह्या विशया फाटल्यान कसलो तरी अजेंडा लिपयला असो दावो केलेलो आसा. आणि ह्याच फाटभुंयेर 13 ऑगस्टाक पणजे आझाद मैदानाचेर महाआंदोलनाचें आयोजन केलां. ह्या आंदोलनात व्हडा संख्येन लोकांनी वांटेकार जावचे अशें आवाहन उटा संघटनेन केलां. गोंया खातीर हो कायदो लागू करतलो. आयज एक्ट जाल्लो आसा. एक्ट जावन सुद्दां 1 वर्स तो फुडें वचना. हेजे बद्दल आमकां खूब अशी शंका दिसता की टायम शॉर्ट उरलेले आसा. इलेक्शन ड्यू आसा सादारण जानेवारी फेब्रुवारी. आनी म्हणून उटा संघटनेची आमची मागणी आसा की हे जे रिजर्वेशन गोंया खातीर आसा, ऑलरेडी 4 इलेक्शन आमकां चुकली. हे 5वे इलेक्शन एट एनी कॉस्ट हे आमकां मेळपाकच जाय हो निर्धार केल्लो आसा. तुमकां खबर आसा 25 मे 2026 सगळे तरेचे आमचे भितर आसलेले बारीक बारीक डिफरन्सीस आसात ते एक जावन गेले 2 म्हयने आमी अनेक कडेन ह्या संबंधी मिटींग घेतात. जे आमकां कितें करपाक येता लोकशाही पद्दतीनुसार ते आमी केल्ले आसा. आनी म्हणून जे टॅक्निकल पॉयंट आसा आमी तुमकां प्रेस कॉन्फरन्सांतले प्रेस नोटांतल्यान दितले. हे कायदेशीर सगळे बाबी पूर्ण जाल्ले आसात. जे एक्ट आज आसा त्या एक्टा प्रमाणे सगळे ज्यो कितें करपाक जाय जे कायद्यानुसार दिवपाक जाय ते सगळे जाल्ले आसा. आता म्हणून ही पॉलिटिकली हील गव्हर्मेंटान करची. आणि जी आमची रास्ट कॉन्स्टिट्युशनल मागणी आसा जी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराच्या घटनेनुसार जे आसा तो अधिकार आमकां 2027 पयलीं मेळची अशी आमची सगळ्यांचीच एक आमची इच्छा आसा. आणि हेका ती खूब ऑर्गनायझेशन आजूय प्रयत्न करतात. उटा संघटनाय करतात. आपापल्या लेवलाचे वेगवेगळे जे लिडर आसात ते करतात. आता ह्या खातीर आमी एक 13 ऑगस्ट जाका 1 वर्स पूर्ण जाता कायदो जो आसा तो पूर्ण जाता 13 ऑगस्टाक आमी पणजे हांगा एक मेगा मोठो मेळावो करपाचो आसा. बिल पास जावन 1 वर्स जालें. आणि हेजे सरकार जे आसा प्रत्येक वेळा म्हणजे आमचे माननीय मुख्यमंत्री जे आसा आमी 2027 तुमकां रिजर्वेशन दितले म्हणजे दितले हे प्रत्येक कडेन ते घोशणा करीत आसा. परंतु आतांची त्यांची जर बॉडी लँग्वेज जर पळयली जर जायत आणि जे कितें घडामोडी ज्यो कितें मुद्दम घडयल्यो वता आणि घडटा त्या हितून ते प्रेशरान आयला काय कितें असो आमकां दुबाव येता. आणि तेका लागून आमी खूब साशंक जाल्ले आसा. इतल्यान सांगूंक सोदता आमच्या एसटी बांधवांक सुद्दां की हे जे रिजर्वेशन जे आसा हे आमचे हक्काचे आसा, हो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा. आणि तेका लागून
जर तर हे रिझर्वेशन जर मेळ्ळें जर जायत एक राजकारणान आमची एक वेगळी ओळख निर्माण जातली। इतकेंच सरकाराक सांगूंक सोदता आमी, तुम्ही आयज पर्यंत गेली 23 वर्सां जाली आमकां गृहीत धरता, ग्रांटेड धरता, आमकां ग्रांटेड धरू नाका। एसटी समाज एकदा उठलो जाल्यार त्याचे सरकाराक कितें परिणाम भोगचे पडटा हे तुम्ही पळयल्लें आसा। आमी गांवान गांव जे आसा आमचे पिंजून काडटले आणि हेच्यान पयलीं अशें ह्या सरकारान केन्ना आंदोलन पळोवंक नासतलें। आणि जर तर तुम्ही अशेंच जर आमकां गृहीत जर धरता आसत त्याचे परिणामूय तुमकां भोगचे पडटले। नीट पेपर फुटी आडच्या आंदोलनात फ्री उमर खालिदाचे तक्ते दिशिल्ल्या प्रकरणात प्रशासनान नेटान चौकशी करची। काँग्रेस आणि आपाचे फाटबळ आशिल्ल्या ह्या आंदोलनाचेर दोनूय पक्षांनी आपली भूमिका जाहीरपणान स्पश्ट करची अशी मागणी भाजपाचे फुडारी सिद्धार्थ कुंकळकारान केल्या। आयज भारतीय जनता पार्टी तुमच्या माध्यमांतल्यान थोडेशे प्रश्न विचारपाक सोदता, थोडे आमी डिमांडूय करता। येस, भारतीय जनता पार्टी आमच्या प्रत्येक भुरग्याच्या फाटल्यान उभे रावतली, त्यांचे न्याय जे मागण्यो आसा ताचे फाटल्यान उभे रावतली। सारखी नीट जावं आनी कसल्यो मागण्यो आसूं त्यो पूर्ण करपा खातीर आमी वावुरतले। आमचे माननीय पंतप्रधानजी वावुरतात, आमचे संपूर्ण सरकार वावुरता, कठोर स्टेप्सय घेतल्या, कोणाक सोडचे ना। हांव मुद्दाम आमच्या माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीचे आमच्या सरकाराचे अभिनंदन करता की तांणी स्टुडंटाच्या फ्युचरा खातीर, तांच्या सेक्युरिटी खातीर, आमच्या राष्ट्राच्या भवितव्या खातीर हे सगळे स्टेप्स घेतल्या। भारतीय जनता पक्ष, भारतीय जनता पार्टी हे तांच्या फाटल्यान खंबीरपणे उभे रावतली, कांयच दुमत ना। ह्याच वेळार गोंय राज्य हे खंयच्याच टेररिस्टाक आणि तांच्या टेरर सिंपथायझराक आमी पांय दवरपाक दिवचे ना। तुमच्या मुखार आमी क्लियर करता, आमी हे कदापि सहन करचे ना। आणि हांव मुद्दम जावन आज करिना शिरोडकर, निशिकांत रावत देसाय आमच्या बरोबर हांगा ना, ताका कोर्ट आसा म्हणटो गेलो, पूण दोग जाणांनी किल्लो लढयलो आणि तुम्ही सगळ्या मिडिया म्हणजे त्या हिसाब शेनवार दीस मिडियाचो अपमान जालो। खंय तरी तुमकां नांवां हांवें केली, तुमकां गारयो मारल्यो, तुमकां प्रभोक्षक एक्शनां केली, याद दवरा ह्यो प्रवृत्ती राष्ट्रविरोधी आसा। आमी गोवा पुलिसा कडेन डिमांड करता, सरकारा कडेन डिमांड करता की ताणें बेगींतल्या बेगीन एक्शन घेवचें, संपूर्ण इन्व्हेस्टिगेशन जावचें। हो प्लॅकार्ड प्रोटेस्टा फाटल्यान कोणाचो हात आसा, फक्त भुरगो प्लॅकार्ड रावलो तो न्ही, ताच्या फाटल्यान अराष्ट्रीय शक्ती आसा। भायल्यान कितले भुरगे कोणे कोणे खर्च करून हाडले ते हांगा गोंयांत खंय खंयच्या खंयच्या बारांनी मौज मजा करता ते सगळ्यांनी पळयल्या। ते पयशे खंयच्यान आयले, ही कॉन्स्पिरसी कोण करतालो, कोण रचतालो, ताजो सूत्रधार कोण, ह्यो शक्ती कोण, हे संपूर्ण मुळापर्यंत वचून फायंड आउट करचे आणि तांकां कायद्या मुखार कायद्या प्रमाणे सजा दिवची ही आमची मागणी आसा। आमची ही मागणी आसा की काँग्रेसीन आपान गोवा फॉरवर्ड आपलो स्टँड क्लियर करचो। हे सपोर्ट करता हे विघातक शक्तीन काय अपोज करता हे काय सांगचे, गोंयकारांक उत्तर जाय। हे जे घरात खाणे लावून थंय राविल्ले E20 पेट्रोलाच्या वापरावयल्यान आम आदमी पक्षान गोंयांत आपली मोहीम आनीक तीव्र केला। E20 पेट्रोला खातीर गाडयो मायलेज कमी दिवपाक शकता, तशेंच इंजिनातूय इबाड जावपाची शक्यता आशिल्ल्याचो दावो करीत आपान ह्या विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पत्र धाडून भूमिका स्पश्ट करपाची मागणी केल्या। गाडयांचें लुकसाण जालें जाल्यार लुकसाण भरपाय दिवपाची मागणी आपान केल्या। मजगतीं आतां इंस्टाग्रामाचेर E20 जनता पार्टी ही एक नवी ID फॉर्म जालेली आसा आणि ह्या पार्टीन इंस्टाग्रामाचेर खवदळ घातल्या।
E20 पेट्रोला खातीर लोकांच्या गाडयांक बरोच फटको बसपाक लागला. हे फाटभुंयेर E20 पेट्रोलाच्या वापरा वयल्यान आप पक्षान आपली मोहीम अदीक तीव्र केल्या. E20 पेट्रोला खातीर गाडयो मायलेज कमी दिवपाक लागल्या. ह्या पेट्रोला लागून इंजिन पाड जावपाची शक्यताय आसा. हे विशीं प्रधानमंत्र्याक पत्र धाडून भूमिका स्पश्ट करपाची मागणी आपान केल्या. आम्ही स्वतः पेट्रोल पंपार वचून गॅरेजीनी वचून ग्राहकाकडे उलयले, मेकॅनिकाकडे उलयले, पेट्रोल पंप ओनराकडे उलयले आणि इट इज क्लियर दॅट दिस इज अ मेजर इशू. हातून लोकांक दोन तरेचो त्रास जाताच. एक म्हळ्यार मायलेज देंवता आणि दुसरो म्हळ्यार गाडयेक त्रास जाता. सो आता फुडें कितें करपाचें? जशें पळयता की केन्नाय कसलो इशू जाता, सरकार कांयच ताजेर रिझोल्युशन दिना, लोकांचे कांयच आयकना, आपल्याक जाय तेच करता आणि ताचो रिझन कितें आसता तेच जाणा आसता. ह्या व्हडल्या लेवलाचेर लोकांक त्रास करप पूण आय थिंक इट इज कंप्लिटली एंटी डेमोक्रेटिक. आमचे नॅशनल कन्व्हिनर श्री अरविंद केजरीवालान एक अनाउन्समेंट केला, वी विल हॅव अ नॅशनल टाउन हॉल अगेन्स्ट द फोर्स्ड E20 पेट्रोल. नॅशनल टाउन हॉल जातलो दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लबान आणि तो जातलो 1 ऑगस्ट, शेनवारा 1 ऑगस्ट सकाळचे 11:30 वरांचेर. आता ऑफकोर्स सगळ्यांक दिल्लीक वचून जावचें ना, सो वी आर ऑल्सो प्रोवायडिंग अ वे टू जॉइन ऑनलायन. सो गोंयकारांकूय ह्या नॅशनल टाउन हॉलान जॉइन जावपाक एक संदी मेळटली आणि आमी मागता की सगळ्या गोंयकारांनी जॉइन जावचे. आणि जॉइन जावपाक फक्त तुमकां एक व्हॉट्सएप मेसेज धाडचो पडटलो. तुमकां हांव नंबर आतां दिता, 8588 33212. परत एकदा सांगता, 8588 33212. हो तुम्ही नंबर हाजेर एक व्हॉट्सएप मेसेज धाडात आणि तुमकां शुक्रार पर्यंत आमी ऑनलायन जॉइन जावपाचो तुमकां एक लिंक धाडटले आणि त्या लिंकाच्या थ्रू तुम्ही सकाळचे 11:30 शेनवारा या नॅशनल टाउन हॉलात जॉइन जावं शकता. E20 पेट्रोलाच्या मुद्द्याचेर सोशल मिडियाचेर आता नवी चळवळ आकार घेतना दिसता. E20 जनता पार्टीच्या नावान इंस्टाग्रामार नवी पेज सुरू केल्या. या पेजीचे लागीं 2 लाख फॉलोवर्स आसात. वन डिमांड वन मिशन, वी वॉन्ट फ्रीडम टू चूज 100% ओरिजिनल फ्युअल ॲट डिस्काउंटेड प्राइस ह्या घोषवाक्या सयत नागरिकांक मोहिमेत वांटेकार जावपाचे आवाहन केला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयचे आदले मुखेल नगर नियोजक राजेश नायक हांकां दक्षता खात्यान दिल्ल्या क्लीन चिटाक आतां उच्च न्यायालयात आव्हान दिलां. कलम 17(2) खाला शुल्काचे कमी मोलाक लागून राज्याच्या तिजोरेक सुमार 60 कोटी रुपयांचे लुकसाण जालां असो आरोप ह्या प्रकरणात जाला. ह्या प्रकरणात कसलीच पुराय चौकशी करिनासतना क्लीन चिट दिल्ल्याचो दावो याचिकादारान केलो आणि न्यायालयाच्या आदेशाचो चुकीचो अर्थ लिपयिल्ल्याचो आरोप केला. ह्या फाटभुंयेर मुंबय उच्च न्यायालयान राजेश नायक, दक्षता खात्याचो संचालक आणि सरकाराक नोटीस जारी केल्या. संबंधित अधिकाऱ्यांक ह्या विशीं जापो न्यायालयात सादर करपाचे निर्देश दिल्यात. फॉर्म्युला 4 रेसीच्या वीज बिलाचेर 2 कोटी रुपया माफ करपाचो निर्णय मंत्रिमंडळान घेतला काय ना हाची पयली पुष्टी केल्या उपरांतूच ह्या विशीं टिप्पणी करतलो अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान स्पश्ट केलें. सरकारांतलो दरेक निर्णय आपूण घेना, कांय महत्वाचे निर्णय घेवपाक उच्च पातळीची समिती आसा, मात हांव त्या समितीचो वांगडी ना, देखून संबंधीत निर्णया संबंधी चौकशी केल्या उपरांतूच आपूण प्रतिक्रिया दितलो अशें मंत्री सुदीनाचें म्हणणें. 2 कोटी जर देव केल्या ते सुदीन ढवळीकरान केल्या कोणी केल्या हे तरी ताचो खबर सगळ्यांक. नंबर 2, डिपार्टमेंट म्हजे कडेन आशिल्ल्या कारणान ती म्हजी जबाबदारी आसा. जेन्ना खंयचेंय गव्हर्मेंट जेन्ना मेन डिसिजन घेता तें कॅबिनेट डिसिजन आसलें जाल्यारूच अप्रूव येवंक दिता. म्हाका तें पळोवचें पडटलें कारण इशू खूब आसता. म्हज्या लक्षांत जो इशू कॅबिनेट आयला की ना, कॅबिनेटाक जर इशू आयला आनी कॅबिनेटा मार्फत जर तें जालां जाल्यार तें रिकन्सिडरेशन करपाची जबाबदारी ही परत कॅबिनेटाची आसता. सो हांव तातूंत लक्ष घालून तें पळयतलो आनी त्या नंतर तेचेर शिकवतलो. But you are not aware about this issue? नाही, तशें आसता. हाय पावर कमिटी आसता. हाय पावर कमिटी इज एग्रीड एनिथींग. हाय पावर कमिटी मेंबर म्हणून सुदीन ढवळीकर ना.
थंय हाय पॉवर कमिटी कोण आशिल्ली ती पळोवची पडटली आनी हाय पॉवर कमिटीन जें डिसिजन घेतलां तें आमी इम्प्लिमेंट करता तें सगळें पळोवचें पडटलें आनी त्या नंतर ताचेर सुचोवचें. हाय पॉवर कमिटी आसता लक्षात आयलें हाय पॉवर कमिटी नॉमिनेट केल्ली ती डिसिजन घेवपाक ती एकूच इलेक्ट्रिसिटी न्ही देर वॉज नंबर ऑफ डिसिजन बेस्ड ऑन दॅट हाय पॉवर कमिटी हॅज टेकन नंबर ऑफ डिसिजन हें पर्टिक्युलर डिसिजन त्या वचतलें तें क्लब तो एकूच आमचेर आशिल्लें सगळे एज अ क्लब सगळे डिपार्टमेंटाचे जें कितें लागता रस्ते PWD बाकीचे ट्रान्सपोर्ट हे सगळे डिपार्टमेंटाचे जें कितें लागता तें हाय पॉवर कमिटी डिसायड. सो हे 2 कोटी रेज केल्या ते तुमच्या हातीन जायत ना. तुजें लक्षांत येवं हाय पॉवर कमिटीन जर तातूंत घालून तें जर हें करून एप्रुवल जर कॅबिनेटाक घेतला जाल्यार परत रिव्यू घेवपाक कॅबिनेटाक वचचो. सो कॅबिनेट हाय पॉवर कमिटी न्ही सर. कॅबिनेटान डिसिजन घेवन तें वेळ जाला की ना तें पळोवचें पडटलें. आमदार विरेश बोरकारान सील केल्ले RGPचे कार्यालय अजय खोलकार आणि ताच्या वांगड्यांनी परतून उक्ते केले. आमदार विरेश बोरकारान केल्ले दावे मनोज परब गटाच्या वांगड्यांनी भायर आयले. पक्षाच्या कार्यालयात कोणाक प्रवेश करपाक निर्बंध नाशिल्ल्याचे स्पश्ट करीत आमदाराच्या आरोपात तथ्य नाशिल्ल्याचो दावो केलो. मजगतीं ऑफिसांत आशिल्ल्यो फायली खोलकार आनी ताच्या वांगड्यांनी पिशवेन भरून व्हेल्यो. RGP भितर चलिल्ले अंतर्गत वाद चड खर जायत आसा. 2 दीस पयलीं आमदार विरेश बोरकारान RGPचे पाटो वाठारांत आशिल्ले कार्यालय सील केल्ले. थंय कोणाकूच वचपाक अधिकार नाशिल्ल्याची नोटीस ताणें लायिल्ली. ह्या विशया वयल्यान मनोज परब गटाचे वांगडी बरेच चाळवले. कार्यालया कडेन आयतारा पत्रकार परिशद घेवन कायदेशीर रितीन कार्यालय उक्ते करतले अशें अजय खोलकारान सांगिल्ले. ते प्रमाण सोमारा अजय खोलकार आनी ताच्या वांगड्यांनी आमदार विरेशान सील केल्ले ऑफिस उगडले. आमदार विरेश बोरकारान केल्ले दावे मनोज परब गटाच्या वांगड्यांनी न्हयकारले. विरेश बोरकर नॅशनल प्रेसिडेंट म्हणून स्वताक प्रोक्लेम करता म्हणजे तो आपण क्लेम करता आणि चार्ज घेतला म्हणटा मात तेणी अजून नॅशनल प्रेसिडेंट आपूण केन्नाचे ना आणि अजून तो इतले वर्सां खंय तो आसलो नॅशनल प्रेसिडेंट एकूय प्रूफ तेणी दाखोवंक ना की तो नॅशनल प्रेसिडेंट अजून आसा म्हणून कळ्ळें न्हू. सो तेणी ती ऑफिसाच्या भायर एक ऑर्डर मारलेली 2 दीस पयलीं ती 7:30 एक ऑर्डर मारलेली की ऑफिस हे टेम्पररी ऑफिस आहा पार्टीचें आनी ते कोणाक एक्सेस ना म्हण भितर आनी कोणचोच मेंबर हांगा ऑफिसान येवचो न्हू. आणि ती ऑर्डर त्याची इंडिविज्युअल ऑर्डर आसली ती पार्टीची ऑर्डर नासली. ती पार्टीची लेटर हेड नासले पार्टीचो स्टॅम्प नासलो पार्टीची आनी कांयच लोगो नासलो कांयच नासलें. सो त्याच्या नंतर ते जातकीर मागीर रातचे 1 सुमार तेंच्यांनी ऑफिस येवन सील केले म्हण लॉक चेंज करून लॉकाचेर तेंच्यांनी ते सील आसता पळय तो आनी ते वायट आनी ते रेड ते स्टॅम्प मारून तेंच्यांनी ते केले. त्याच्या नंतर काल आमी येवन हांगासर तेजो हे केलो निशेध केलो ते अशें करपाक मेळना म्हण कित्याक ते म्हणटा ऑर्डर तो म्हणटा तो इट इज टेम्पररी ऑफिस न्हू हे इलेक्शन कमिशनाची आमची ऑर्डर आसा पास केला ऑर्डर इलेक्शन कमिशन की हो आमचो परमनंट ऑफिस एड्रेस म्हणून हे जाल्ले आहा. त्याच्या नंतर आमी सांगलें की हे रेंटेड प्रिमायसीस हे आमचे लीव एंड लायसन्स एग्रीमेंट आहा तेका ओनर आहा एका आनी सोसायटी आहा. सो आमची लिगल एडवायस घेवन आमच्या एडवायजरान सांगलां की तुमी काडपाक शकता म्हणून आनी ते ओनरांनी सोसायटीक कंप्लेन केला आनी हेजेर विदेशाचे डिसिप्लिनरी एक्शनूय जातली अशें आमी 2 दीस पयलींच सांगलेले. आनी आमच्या मेंबर्सांक आमी सांगला ऑफिशियल पेजीचेर आमी आउट केला की आमच्या आजीचें ऑफिस सगळ्यांक ओपन आसा सगळ्या मेंबर्सांक ओपन आसा आनी जशें पयलीं चलतालें तशें हें चलतलें. आनी मात कायदेशीर आमी जे कितें एडवायस घेवन थ्रू ओनर हे सगळें केल्लें आहा. एकट्या इंडिविज्युअलाचें हे ऑफिस न्हू. मजगतीं RGPचे वांगडी ऑफिसांत आशिल्ल्यो फायली पिशवेन भरून व्हरतना दिश्टी पडले. हे विशीं जेन्ना अजय खोलकाराक विचारल्यार तांणी सांगलें चिंबल आनी हेर गांवांच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर आशिल्ल्यो ह्यो फायली ते आमी व्हेल्यात स्वताचे कांय डॉक्युमेंट आशिल्ले ते व्हेल्यात अशें खोलकारान स्पश्ट केलें. तुम्ही फायली बी कितें आतां घेवन गेल्या भायर ना फायल तशें ना ते थोडे हे आसले म्हणजे 2-3 दीस ते आमचे इतले दीस काम चालू आसलें सो तेजे थोडे रफ पेपर्स हे बी आसले आनी म्हाजे थोडे चिमलाचे फायल्स आसले कित्याक लोकल चिमलाचे चडशे इश्यूज जे आसा ते आमी ते ऑफिसान आनी बाकीचे विलेजींचे इश्यूज आसले. सो त्यो मागीर काय कितें डिस्प्लेस जावपाक जायना म्हणून ते आमी ते इश्यूज घेताले गांवांत. फॉर एग्जाम्पल आतां आमचे थोडे ओल्ड गोवाचे इश्यूज आसा मागीर ते सायडीसचे मेगा प्रोजेक्ट आसा थोडे ते फायली आसा. सो त्यो फायलीसचे हांव एज तेंकां एडवायस दितालो आनी म्हाजे पर्सनल थोडे डॉक्युमेंट्स आसले मिन्स लॅपटॉप बी हांव म्हाजे पर्सनल यूज करतालो पार्टी खातीर. तो हांवें केला पार्टीचे डॉक्युमेंट्स सेफ आसा.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कोलव्या नुस्तेमारांच्या जाळ्याक हंगामाच्या पहिल्याच दिसा बंपर सोलर सुंगटां लागली. सध्या फक्त ल्हान बोटींनी दर्यांत नुस्तें काडपाक सुरवात केल्या अशें नुस्तेकार जोसेफ सिल्वान सांगले. 1 ऑगस्टा उपरांत व्हडल्यो बोटी घेवन दर्यांत नुस्तें काडपाक सुरू करतले. सध्या हवामान अनुकूल आशिल्ल्यान अंदूचो नुस्तेमारी हंगाम बरो आनी समाधानकारक आसतलो असो विश्वास नुस्तेकारांनी व्यक्त केला. आमचे बोटी 1 तारखेर वचपाक भायर आतां ते बेश्टे चोवपाक बाकी मेळटा चोवपाक काय मग आमचे भायर वचपाक बोटी काय पण ह्या फावटी दर्या बरो आहा. बरो आमी गेले ते सगळे जायते गेले बोटीचे बाद गेले. किती अशें मेळटा पातयेचेर सद्या नुस्तें सद्या ते मेळ्ळ न्हू थोडे 500 गेला एकट्याचे जावपा ना ते आमकां पुरो ना तेंगे कितें आहा ते आनी आमचे कडेन उलोवपा ते बरें जायना तेंगे भाजी वय ते भाजी कारण आमगे बोटी आमी 1 तारखेर वचपाचें. मेर्शे जंक्शना लागसर 2 गाडयांचो अपघात जालो आनी ह्या अपघातांत एकल्याक दुखापत जाल्ल्यान ताका लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचार ताचेर चालू आसा. टेम्पोच्या फाटल्यान कारीन धपको दिल्ल्यान हो अपघात जालो अशी माहिती मेळिल्ली आसा. हम लोग इधर 25 से मडगांव जा रहे हैं. हमारा गाड़ी का लाइट चला गया, ब्रेक डाउन हो गया. तो हम लोग गाड़ी साइड में लिया, पार्किंग लाइट लगाए. हम लोग जैसे उतरा नीचे खाली 1-2 से मिनट में वो पीछे से आया. मतलब हम लोग बैटरी के पास चेक कर रहा था तो कुछ मिलता है क्या, डैशबोर्ड पे लाइट आता है. आपका ब्रेक डाउन हुआ था गाड़ी? मेरा ब्रेक वगैरह से बराबर है. नहीं, आपका गाड़ी का कुछ खराब हुआ था? बंद पड़ा था. बंद पड़ गया. ब्रेक डैशबोर्ड का लाइट ही चला गया. डैशबोर्ड का लाइट ही चला गया गाड़ी. हम लोग उतरा नीचे, बैटरी को थोड़ा हिला गया, ऐसे अंदर हाथ डाला वैसे वो पीछे से आया, हम लोग को ठोक दिया. तो आपका गाड़ी साइड में था? साइड में था मेरा, साइड में था. ऐसा ही साइड में था? जैसा है ऐसा है. वो पीछे से आया, गाड़ी वैसे 20 फुट आगे आया. हम लोग ऐसा बीच में वगैरह किधर रुका नहीं. साइड में गाड़ी था, वो पीछे से ठोका, साइड आगे आया. तो आता हम यहाँ से NH66 just 200 meters, around about 200 meters from मेर्शे जंक्शन. आणि हिंगा तुम्ही पळयता एक्सिडंट जाल्लो आहा. सो ही टेम्पो व्हॅनाच्या फाटल्यान एक हुंदायची गाडी त्याच्या फाटल्यान मारलेली आसा. पणजे पुलीस स्टेशना कडेन आशिल्ल्या मेन हॉलाचेर घातिल्ली लादी अर्दी मोडिल्ल्यान सुरक्षेचो प्रश्न थंय उप्र आशिल्लो आसा. फुटपाथी वयल्यान वचपी लोकांचो पांय भितर पडून अपघात जावपाची शक्यता आसा. पणजे महानगरपालिकेन ह्या विशयाचेर आडनदर केल्याचें दिसून येता अशें लोक म्हणटात. वायट घडणूक घडच्या पयलीं संबंदीत प्रशासनान ह्या प्रकाराची दखल घेवची अशी मागणी रॉलंड मार्टिन्स हाणें केला. त्या प्रमाणे म्हाका कळटा that this would have been done by the smart city people, but all the same now this also comes under the responsibility of the CCP. Now this is exactly the issue which the Supreme Court order has been given, that the pedestrian safety is very, very important. Now if you see here, some person has been kind enough to keep one flower pot here just to obstruct, to warn you. So if you see, to my understanding, this would have been the work undertaken by the people contracted by the smart city. But now this would come under the purview of the corporation of the city of Panjim. Now if you see, some kind soul has kept one flower pot there just to alert the pedestrian that be careful, you may fall in that manhole, so to say. Now this is dangerous because for a person walking on this road, on this pavement, you are likely to first hit to the flower pot and fracture your toe. Now if the flower pot was not here, your leg can go inside this. You see as my leg is going in here. And therefore I would suffer a leg fracture. Now these are the simple things, but they result in very serious deadly consequences. Now Panjim is a very important walking area for the tourists. There are many elderly tourists who are walking also on this pavement. Now I would request the authorities to immediately act. राज्यात पावसाचो नेट कायम उरलो जाल्यार फुडल्या सप्तका भितर साळावली धरण ओव्हरफ्लो जावपाची शक्यता आसा अशी माहिती पेयजल मंत्री सुभाष फळदेसायान दिली. तशेंच अंदू गोंयांत उदकाचो उणाव जावचो ना असो विश्वासूय ताणें उक्तायलो.
सांगे तालुक्यातल्या कष्टी गांवच्या थळाव्यांनी वाठारात आशिल्ल्या जेनिफर पिगरी फार्मा आड आंदोलन केलें. फार्मांतल्यान येवपी घाणयारो वाज आनी वाडपी त्रासाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. फार्मांतले घाणयारे उदक भायर सोडिल्ल्यान ताचो सैमीक उदका स्त्रोतांचेर परिणाम जावपाक लागला. सरकारान हाची दखल घेवन न्याय दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सांगे तालुक्यातल्या कष्टी गावात जेनिफर लाईव्ह स्टॉकाच्या पिगरी फार्म प्रकल्पा आड थळाव्यांचो विरोध आसा. या प्रकल्पांतल्यान येवपी घाणयाऱ्या वासाक लागून लोकांची जीण विस्कळीत जाल्या. तशेंच सैमीक उदका स्त्रोतांचेर आनी लोकांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला. ह्या फाटभुंयेर गांवच्या लोकांनी सोमारा शांतिकायेचें आंदोलन केलें. आंदोलना मजगतीं लोकांनी गांवच्या देवळांत वचून देवाक गाराणें लेगीत घातले. पंचायतीन लोकांक काळखात दवरून ह्या फार्माक परवाने दिल्यात म्हूण थळाव्यांचो दावो. कितलेशेच फावटी थळाव्या आमदाराच्या कानार ही गजाल घातली, मात अजून मेरेन कसलीच कारवाय जावंक ना म्हूण थळावे सांगतात. तेन्ना आतां तरी सरकारान हाची दखल घेवन आमकां न्याय दिवचो म्हूण थळावे मागतात. ह्या सायडीच्यान तुमी पळयलें जाल्यार तुमकां पळोवपाक मेळटलें हे जे तेगे वेस्ट जे पिगरी फार्माचें वेस्ट सोडलें आहा पळय हे सगळें हांगा साठोवन उरलें आहा. तेच पळय अशें व्हांवन अशें सायडीन ह्या नालाक उदक सगळें उदक नालाक देंवता आनी हें उदक नाला वचोन सगळें आमगे बांयक येता. तें उदक भायरचे लोक खाता कित्याक आतां नळाक आमकां सारकें उदक म्हणटा मेळना. तो प्रॉब्लेम जाला आसतना आमी हेच उदक बांयक वचोन भायरचें उदक आमी खाता. हो आमकां सामको त्रास जाल्ले आसा. ताका लागून आमी पिसफूल आयची एक दिसाक लागून पिसफूल प्रोटेस्ट दवरलो आसा. कित्याक गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी कळपाक जाय कित्याक लोकांक कितले त्रास जाता तो. जर गव्हर्मेंटान हेजे अगेन्स्ट आतां चवथ लागीं पावल्या चवथ म्हणल्यार कांय एक्शन घेतलें ना जाल्यार आमी हेज्यांनी मोठो प्रोटेस्ट करपाचें ठरयल्लें आसा. पंचायतीन आमकां पयलीं सगळ्या गांवच्या लोकांक काळखान दवरलें आसा. मेन थिंग तेगे कन्स्ट्रक्शन जालें पळय हरशीं पंचायत जर गांवांत एक कितें बारीक कन्स्ट्रक्शन करता जाल्यार रोखडे येतात डॉक्युमेंट मागता. पूण हेणी विदावट TCP लायसन ना कन्स्ट्रक्शन पंचायती कडेन अप्रुवल घेनासतना कन्स्ट्रक्शन बिल्डींग काडली. बिल्डींग काडून मागीर तेणी प्रोविजनल हे NOCक लागून एप्लाय केलें की तेणी ग्रामसभेक घातलें ना मंथली मिटिंगेक घातलें तेंचे भितर तेणी ताका NOC हें केली. मागीर तेणें पोल्युशन बोर्डाक सेम NOC दाखोवन पोल्युशन बोर्डा कडल्यान NOC घेतली. तेणी मेन्शन केलें तितून भितर की आपूण पिगरी फार्म घालता म्हणून. इतली ही ट्रेड लायसनाक तेणें लायता आसतना पंचायती दोळांक तेणें पयलीं पंचायतीन तरी पूण पंचायतीन जर काय आमकां कांयच सांगलें ना. आमी एक वर्स पयलीं आमदाराक सांगलेलें हेजे बद्दल सगळे गांवांक त्रास आसा. गांवांक त्रास आसा म्हणटकीर एकल्याल्या कोणाले जर आसा इश्यू जाल्यार एक वेगळी गजाल. सगळे गांवांक जर इश्यू आसा जाल्यार तेजेर ताबडतोब एक्शन ही जावपाकूच जाय आशिल्ली. ती अजून जालें ना. गांवची आमची पावित्रताय जी आसा ती भंग जाले कडेन आसा. आमकां आतां गणपती विसर्जन करतले जाल्यार उदकांत देंवपाक आमकां वीट दिसता. आमकां आमच्यान जायना पळोवपाक सुद्दां तें. कितली वर्सांची आमची परंपरा ती जर आमी जर आतां सिटींक आमी पळय बांयक आनी दर्यांक सोडटा तशें व्हरून सोडपाक जाल्यार तशें गव्हर्मेंट तेंय सांगचें आमकां तशें सांगात. पूण आतां एक वर्स जालें आमदाराक आमी सांगलेलें की तेणें सांगलें आमकां आपूण हेजेर दखल घेता हेजेर आपूण कितें तर तोडगो काडटा म्हणून. पूण तेजे नंतर कांय जालें ना. आमी आज एक दिसाचो पिसफूल आंदोलन आमी सगळ्यांक ऑथॉरिटीक लिगल आमी सगळें केल्ले कडेन आसा. आमी आयज प्रोटेस्ट करपाचें चिंतला कित्याक गव्हर्मेंट आमी सांगलें आमी 2 फावटी पयलीं येयली रस्त्यार बी म्हणल्यार कांय कोणी एक्शन घेतला म्हणून आयज आमी सगळे लोक हांगा एकठांय जाल्यात. सरकार तुमचं आसा तुमी सरकाराची आसा अशें आसन तुमची मागणी कित्याक सरकार आयकून घेतना तें आमकां खबर ना कित्याक आमी हें करून सुद्दां हे पिगरी आसता आमची गांवां सामकी 500 मिटर भितर इवन घर सुद्दां थोडी आमचे हेतून भितर आसा पिगरी. गेल्ल्या वर्सा असो इश्यू जाल्लो परत आतां तुमकां रस्त्यार देवचें पडलां आनी हीच परिस्थिती उरल्यार कितें करतले तुमी मुखार. आमी हेजे मुखार वयतली आनी. गोमंतक TV खातीर कोष्टी सांगेच्यान रिपोर्टर प्रितानंद कुर्डीकार. हे आशिल्लें गोमंतक टुडे बुलेटीन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.